फक्त पणजेकारातच न्हय जाल्यार पुराय गोंयच्या लोकांक सध्या म्हाका दिसता जागृत जावपाची गरज आसा। आणि हे हांव कित्याक सांगता, एक व्हिडिओ दाखोवन तुमकां हे सगळी गोष्ट हांव समजोवपाक सोदता। एका सामान्य मनशाची लायफाची किंवा सामान्य मनशाची किंमत गव्हर्नमेंटाक कितली आसा काय हाचो एक क्वेश्चन मार्क सध्या उबो जाता। फक्त इलेक्शना टायमार मतां मागपाच्या वेळार हो इम्पॉर्टन्स दिश्टी पडटा आणि मागीर इलेक्शन जाले उपरांत तूं कोण आणि हांव कोण हे म्हाका दिसता चित्र सारकें दिश्टी पडटा आणि हे सगळ्यांनी आतां समजून घेवपाची गरज आसा। हो एक व्हिडिओ पळयात। हो जो तुम्ही व्हिडिओ पळयतात तो भाटल्यान राम मंदिर देवळा सायडींतलो। ह्या रस्त्याची अवस्था तुमीच पळयात आणि हातूर ट्रॅव्हल करपी ह्या ॲम्ब्युलन्साची स्थिती पळयात। हो व्हिडिओ पळयल्या उपरांत डॉक्टर प्रमोद सावंत सरकाराचे जे उदरगतीचे दावे आसा ताजे एक सत्य लोकांच्या फुड्यान दवरलेले आसा। हे फक्त ॲम्ब्युलन्स किंवा हे रस्ते वायट रस्त्याचीच बातमी न्हय जाल्यार हे ताजे पेक्षा खूब फुडले आसा आणि हाजेर विचार करप भरपूर गरजेचे आसा। हो रस्तो म्हळ्यार एक सामान्याची लायफ आणि ही ॲम्ब्युलन्स म्हळ्यार एक सामान्य मनीस म्हणून सुद्दां आमी पळोवपाक शकतात। उदरगतीच्या नांवार जे कितें रस्त्यांची हालत जाल्ली आसा ताजेर एक सामान्य मनीस कसो चलता किंवा ताची लायफ कशी चलता हाचें एक उत्कृष्ट उदाहरण आसा। ह्या रस्त्या वयल्यान कितलेशेच गव्हर्नमेंट ऑफिशियल्स, कितलेशेच VVIP, कितलेशेच MLAs ह्या रस्त्या वयल्यान गेले आसतले, पूण ह्या रस्त्याची ही हालत केन्नाच कोणाक दिसूंक ना काय? आणि जर पळोवन आडनदर केल्या जाल्यार तांच्या प्रमाण एक सामान्य मनशाची लायफ कितें आसा हें म्हाका दिसता ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान आमकां दिश्टी पडटा। समजा ह्या ॲम्ब्युलन्सीन खरेंच कोण गरजू व्यक्ती आसतलो जाका खऱ्यांनीच बेगीन हॉस्पिटलान पावपाक जाय जाल्यार ताजी हालत कितें जाली आसतली काय? एक विचार करा की ह्या ॲम्ब्युलन्सीक आपलोच कोण मनीस आसा जाल्यार हे आपलो मनशाची ही हालत पळोवन तुमकां मात तरी दया येना काय? प्रत्येक मनशान हे विचार करपाची गरज आसा। जे ऑफिशियल्स आसा, जे स्मार्ट सिटीचे येदे व्हडले दावे करता, स्मार्ट सिटीचे जे MD आसा संजय रॉड्रिग्स, तांच्यांनी सुद्दां हाजेर विचार करपाची गरज आसा। गरज आसा की बाबा अकाउंटेबिलिटी घेवपाची आणि ही कोण घेतलो? सरकारान स्वता पयली अकाउंटेबिलिटी घेवपाची गरज आसा। थळव्यांकडे उलयतना अशें कळून आयलें की फक्त 2 म्हयन्या पयलीं हो रस्तो बांदला आणि 2 म्हयन्या उपरांत ह्या रस्त्याची परिस्थिती आयज तुमच्या मुखार आसा। स्मार्ट सिटीच्या नांवान अंधाधुंद ज्यो गजाली चल्ल्या ताजेर आळ घालपाची गरज आसा। फक्त व्हडले व्हडले दावे करून, उदरगतीचे दावे करून घेवपाची गरज ना म्हणून म्हाका दिसता हे सगळ्यो गोष्टी चलच्यो ना हे म्हाका दिसता सरकारान आतां लक्षांत घेवपाची गरज आसा। आणि स्पेशली जे PWD ऑफिशियल्स आसा किंवा जे स्मार्ट सिटी ऑफिशियल्स आसा ते कदाचित ह्या रस्त्या वयल्यान कितलेशेच फावट आयले आसतले। जर तांकां हो रस्तो दिसूंक ना जाल्यार तांचे दोळे चॅकअप करपाची सुद्दां गरज ह्या वेळार म्हाका दिसता तांच्यांनी स्वता करपाची गरज आसा। ह्या रस्त्या बद्दल आमी कित्याक उलयता? गोंयांत कितलेशेच रस्ते आसा जाची परिस्थिती आयज बिकट जाल्लेली आसा। एक वेळ आशिल्लो जेन्ना येता त्या म्हयन्यान आमी पॉटहोल्स गायब करतले अशे सुद्दां दावे कांय मिनिस्टरांनी केल्ले, पूण त्या दाव्यांचेर आयज कितें जालें? आयज जेन्ना सरकार आपले उदरगतीची पावल्या बद्दल ठोस आमी उखल्ल्या पावलां हाचे बद्दल उलयता तेन्ना ह्या रस्त्यांचेर कित्याक नजर वचना? आणि नजर गेल्या सुद्दां जाल्यार हाजेर एक्शन कित्याक जायना? पर्टिक्युलर ह्या रस्त्या बद्दल आमी उलोवया। ह्या रस्त्या बद्दल उलयतना जेन्ना ह्या रस्त्याची जी फिटनेस सर्टिफिकेट आसा ती जाणी दिल्या ताजेर एक्शन कित्याक जावची न्हय? ह्या रस्त्याची परिस्थिती बद्दल आमी चड उलोवपा खातीर पणजेचे जे पणजे CCPचे जे आदले मेयर आशिल्ले उदय मडकयकर तांचे कडेन उलयले। तांचे कडल्यान जाणा घेवया ह्या रस्त्याची हालत अशी कशी जाल्या। पळय, सदांच हांव बोवाळ मारता, आतांच न्ही 2 वर्सां जालीं आतां हांव हें करता स्मार्ट सिटी कामाचेर। लोकूय पळयता की कामाचो जी क्वॉलिटी, हें जें काम केलां, एक तर काम तुमी सारकें वर 2 कशें पयलीं करून सगळें फोडून उडयलें। आतां एग्जाम्पल हो आमचो भाटल्यातलो रोड, हो मे मिड काय मे एंडाक कितें हो ऑटोमिक्स सरलो सगळा, म्हणजे TB हॉस्पिटल टू आमचे सातशे फोंतानीस चॅपल थंय पर्यंत 2 म्हयने जावन ह्या रोडाक। हो जुनाच्या फर्स्ट विकाक, जुलयाच्या फर्स्ट विकाक हो रोड व्हांवून गेलो। तुमी हेची दुर्दशा पळयता, लोक आज डेली ह्या रस्त्याचेर 2-4 तरी एक्सिडेंट जाता। कोण बाबडे जाणटो कोणी बायक चलयता ते फाटल्यान समज फॅमिली आसा, कोण बायल बसला कोण बसला तेडे कशेंच ती खोणकुलां काडून बायक व्हरूंक जायना, तो पडटा। दिसाक 2-4 तरी फाटी आमकां 108 आपोवचें पडटा। हेंच काम करचें पडटा आमकां डेली, म्हणजे कोण ना कोण तरी बाबडो कोण तरी ह्या खोणकुलां चुकोवपाक वता पूण तेजे कडेन जायना। अशें हे कॉन्ट्रॅक्टर आणि हो जो PWD इंजिनियर, जे कोण JE, कोण जावं AE, कोण जावं कोण चीफ इंजिनियर, जे कोणी हो एस्टिमेट केला, जे कोण हो रोड सुपरवायज केला आणि जे कोण हो कॉन्ट्रॅक्टर हांवें केला कोण तरी फोंडेचो म्हणून, कोण तरी हो कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून,
ज्या एकटे रोड जो 2 म्हयने जो टिकना हांकां खरें म्हणल्यार इमिजिएटली हांकां करून सॅक करूंक जाय आसलो. पयलीं हांकां कॉन्ट्रॅक्टराक ब्लॅक लिस्टार घालूंक जाय आसलें. हें कांयच करना. हांव आतां इतके दीस जालो बोवाळ मारता. त्या कॉन्ट्रॅक्टराचें एक्शन घेना. तो कॉन्ट्रॅक्टर येवन रोड सुद्दां पळयना. आमी आतां CCBचे हेचे हे करून रोड पॅच ऑफ वर्क आतां 2-3 दीस चालू आसा. ही अशी आमची म्युन्सिपाल्टीची CCBची जबाबदारी न्ही. ही अशी जबाबदारी त्या कॉन्ट्रॅक्टराची आनी तेजे कोणी PWD जे कोणी जे बसल्या पळय, जे कोणी पयशे खाल्या, ज्या इंजिनियरान जावं कोणी, ताका इमिजिएटली खरें म्हणल्यार आज भितर उडोवंक जाय आसलें. आनी जो पर्यंत हे कोणाक भितर उडयना, जो पर्यंत हेंचेर एक्शन जायना, तो पर्यंत हांकां कसलोच भंय दिसपाचो ना. आज हे कोणाक भिना, लोकांक भिना ते भिनात. हे देवाक सुद्दां भिवपाचें हेंच्यांनी सोडलां आतां. कित्याक हांकां हे मजा पळयता. आज तुमी पळयलां आसतलें आमी चोगमाच्या टायमार जेन्ना गोंयांत चोगम जालें, इंदिरा गांधी प्रायम मिनिस्टर आसली, तो रोड हॉटमिक्स जेन्ना फर्स्ट कॉन्सेप्ट हॉटमिक्साचो फ्रॉम एअरपोर्ट टू ताज शिकेरी पर्यंत 20 वर्सां तरी तो रोड उरलो, कांयच जावना. तेन्ना ती आनी आतांची आज एडवान्स टॅक्नॉलॉजी आयल्या. आनी हे जर 2 म्हयने जर रोड उरना, हांकां कितें पनिशमेंट करपाक तुमी सांगा म्हाका.